गो एंड फ्रेंड्स, आज आमी पारो करूया. हांवें हिंगा बांगडे घेयले सुकलोले. एक्चुली न्हू हे पावसा पयलीं कोत्ताय, आमी आतां करूया. हांवें हिंगा सुके बांगडे घेयला, तेगे घुमटी आनी तेगे शेपडी कातर आनी सायडीक मातशें अशें करून कट मारून मातशें पोटातू कितें आहा तें काड तेगेलें. आतां सगलें हे भाशेन क्लीन कर सगले बांगडे. आनी आतां हिंगा 1/2 कप विनेगर घेयला. आतां हे सगले बांगडे तेतून बुडोवन दवर एक 10 मिनटां अशें, कितें दट बीन आहा जाल्यार वयतलें तें. आनी आमकां जाय कश्मीरी मिरसांग हिंगा हांवें 30 घेयला. आनी आमकां जाय लसूण, आलें, लवंगां, तिखी आनी जीर जाय. आतां तें सगलें मिक्सरान घाल आनी फकत विनेगर घालून वांट तेका. आतां हांवें हिंगा सद्या 1 कप विनेगर घायला आनी तुमकां जाय जाल्यार उणें अशें दिसता जाल्यार मोदें घाल आनी वांट. आनी मसालो मातशें मोठो आसता तो. आतां सगले बांगडे तितून कांशान घाल आनी आतां तितून जो मसालो घालचो. मसालो हे भाशेन जावपा जाय तुमगे मातसो मोठो आसूंक जाय तो. आतां तो सगलो मसालो घाल तितून आनी तेका बरें मिक्स कर. आनी आतां तेका एक कंवचेचे इद्रान घाल आनी तेका दवर. एक 3 to 4 weeks पुसा तेका तशें दवर. तें बरें पिकोवं जाय. आतां 3 week अशें जाले. हेचो आमगे पारो. आतां तेका आमी भाजया. हेचो हांवें प्लेटीन काडलें आनी आतां तेका आमी भाजया. आनी तुमकां जाय जाल्यार वयल्यान इल्लो पाऱ्या मसालो घाल आनी तेका दोनी सायडीन बरें भाज 1 मिनट पुसा. जे आमगे पारो भाजून रेडी जालो. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब. देव बरें करूं.